हॅलो, माझे नाव सुनील नायक. हांव एक बारीकसो टॅक्सी ड्रायव्हर. सकाळीं पळयता तांकां गुड मॉर्निंग, दनपारां पळयता तांकां गुड आफ्टरनून आनी सांजचें पळयता तांकां गुड इवनिंग. आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हटल्यार काल आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिजम हेणी काल एक स्टेटमेंट काडलो रिगार्डींग टॅक्सी इश्यूचो. हांव सराक पयलीं सद्या थँक्यू वेरी मच म्हणूंक सोदतां की एटलिस्ट तुमकां आयज कळ्ळें की आमी टॅक्सी जे ऑपरेटर्स आहा पळय त्या स्टेक होल्डर्सान येता म्हणून. हेच्या पयलीं आमकां कितल्योच मिटिंग्यो जाल्यो स्टेक होल्डर्सांच्यो, जाल्यार एक दीस टॅक्सीकारांक तुमी आफोवंक ना सर. म्हणल्यार काल तुमी म्हटलें की टॅक्सी आतां टॅक्सीकार आसा पळय ते स्टेक होल्डर आहा म्हणून. आनी एक तुमकां हांव देव बरें जावं म्हणटा की तुमी आमकां माफिया म्हणूंक ना म्हणून. कित्याक तुमी सांगलें की आमी तांकां माफिया म्हणिना म्हणून. आनी सदांच तुमी आमकां म्हणटा की टॅक्सी ऑपरेटर्स आर एम्बेसेडर्स ऑफ गोवा म्हणून. त्या खातीर हांव तुमकां चडांत चड देव बरें जावं म्हणटा सर. दुसरें तुमी म्हटलें की आमी दादागिरी करता आनी आमची दादागिरी कशीच चलची ना म्हणून. आनी एक म्हटलें की टुरिजमाची वाट लायता म्हटलें आमी. आनी एक म्हटलें की कोंबडी पळय भांगराची तांतयां दिता ती आमी मारूंक सोदता म्हणून. तेज्या फाटल्यान आनीक म्हटलां तुमी की थोडे 10 जाण कोण 10 जाणांचे भितर ट्रबल मेकर्स आसता. दुसरें आनीक तुमी म्हणटा की हे ट्रबल मेकर आसा पळय ते ट्युरिस्टांक सामके भायर काडटा, शापादा सांगता आनी कितें कितें म्हणटा म्हणून आमी. त्या खातीर टॅक्सी सिस्टम आसा पळय ती अंडर कंट्रोल हाडपाची म्हणून आमी सगळे सर मान्य मारता, तुमचें मान्य करता सर. सर आयज आमकां ते जे पळय कोण दुसरो टॅक्सी घेवन येता पळय ताका सर शापादा सांगची पडटा. कित्याक लागून सर जेन्ना पळय आमच्या पोटाक चिमटो येता त्या हॉटेलाच्या भायर आमकां ते विचारता बाबा तुमी अमके कडेन वचपाक कितले पयशे घेता. आनी एज पर गव्हर्मेंट ऑफिशियल रेट आमी तांकां ती रेट सांगता. तेज्या फाटल्यान ज्यो भायल्यो पळय गाडयो येता न्हू सर ते तेज्या पेक्षा अंडर एस्टिमेट करता आनी कस्टमराक घेवन वयता. थंय कस्टमर म्हणटा आपूण फटवलो गेलो म्हणटा. ताका आमी फटयना कित्याक आमी एज पर गव्हर्मेंट रेट सांगता. पूण ह्यो बाकीचे जे ॲप येता पळय तेंच्यो रेटी कमी आसा, सामक्योच रिक्षेच्या पेक्षा कमी रेटी आसा तेंच्यो सर. त्या खातीर त्या कस्टमरां कडेन आमचे बाचाबाच जाता. हरशीं आमी कस्टमरा कडेन करिना, जो ड्रायव्हर येता पळय तेजे कडेन आमी विचारता. त्या खातीर आमी एवरी टायम केन्नाय जर कसलोय प्रश्न येयलो, इवन तुमी केन्नाय बायट दिता पळय तेन्ना आमी कमेंट्सार पास करता सर मातशी रेट आसा ती सगळ्यांक कॉमन करा म्हणून. रेट जर सगळ्यांक कॉमन केली न्हू सर जाल्यार केन्नाच सर कोणूच कोणाक शापादा सांगचो ना, केन्नाच खंयच्या कस्टमराक गाडयेचो भायर काडचो ना आनी अशी टॅक्सीकारांचें आनी गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावचें ना सर. आतां आनी एक स्टेटमेंट असो आसा की थोडे ट्रबल मेकर आसता म्हणटा सर. सर ट्रबल मेकर सगळेच जाता सर. कित्याक एका स्टँडार सर आमच्यो एक कडेन 80 गाडयो आसा, एक कडेन 40 गाडयो आसा, एक कडेन 60 गाडयो आसा, एक कडेन 100 गाडयो आसा. हे सगळ्या गाडयांचेर जेन्ना पळय तो कस्टमर ते कावंटरार वचून विचारून परत दुसरी गाडी मागयता पळय तेन्ना ट्रबल जाता सर. तो ट्रबल कित्याक जाता तो आमी तुमकां सांगलां. दुसरें आनीक कितें जाता सर पळय आतां थोडे सर ब्लॉगर येता पळय ब्लॉगर येता पळय सर न्हू ते गोंयचें बरें कितें दाखयना. कितें बरें दाखयता जाल्यार तुमी पळोवचें की बाबा ना हांगासर बरी सिस्टम केल्या. थोडे ब्लॉगर बरे आसा एटलिस्ट गोंयचे बरें बरें दाखोवन वयता ते आनी ते लोकांक इन्स्टिगेट करता की गोंयान तुमी येवन विजीट करचें म्हणून. सर गोंयान लोक कित्याक येता आमकां ट्युरिस्ट हाडपाची गरज पडना. कित्याक आमकां सैमान आमकां देवान आमचें गोंय रचलां. गोंय बरी आमकां दिल्या पळय. गोंयान आमकां बीच दिल्या, देवळां दिल्या, फॉरेस्टां दिल्या. हें पळोवंक ट्युरिस्ट येता आमचे. ते आमकां खंय वचून एडवर्टायज करपाची म्हाका जाल्यार दिसना गरज आसा कशी. कित्याक हेच्या पयलीं कोण एडवर्टायज करिनासतना सुद्दां ट्युरिस्ट येताले, फॉरेन ट्युरिस्ट येताले, इप्पी येताले. हे कित्याक लागून येता की गोंय हें एक बरें दिसता. थंयसर रावपाकूय बरें बिचीस आसा, क्लीन बिचीस आसा, हें सगळें आसा. आतां ते बीच कितें जालें तें तुमकांय खबर आसतलें. थंय टाउट्स कितले जाता तेवूय खबर आसतलें. थंय ट्युरिस्टांक हॅरेसमेंट कितले जाता तेवूय कळटलें. आनी एक तुमी म्हणटा की तुमकां सगळे जाण विचारता की टॅक्सी इशू रिजॉल्व जालो काय. सर टॅक्सी इशू रिजॉल्व जातलो न्हू सर जाल्यार तुमी आमकां ज्या प्रमाणे उतर दिल्लें आयज 3 म्हयने जावन गेले की आमकां घेवन बसतले तुमी आनी एक सोल्युशन काडटले तेजेर. मात आयज मेरेन सर तुमी सोल्युशन काडिना. कित्याक काडिना तें तुमकांच दिसता की ते ट्युरिजम तुमीच काबार करता कशें आमकां दिसता सर. नाजाल्यार येन्ना ती मिटींग जावन बरें कितें तरी ते रिजल्ट येतलो आसलो. तो आजून मेरेन येना. तर तुमकां जशें पळय लोक विचारता न्हू तशें ट्युरिस्ट आमकां विचारता सर. तुमकां ट्युरिस्ट विचारता तशें आमकां ट्युरिस्ट विचारता की गोंयान कोणाचो सरकार चलता काय म्हणून. आमी कितें सांगचें पडटा कित्याक ह्या सरकारान सगळे पार्टीचे मनीस आसा. काँग्रेसीचे आसा, बीजेपीचे आसा, कोण काँग्रेस सोडून परते बीजेपीन येयल्ले आसा, बीजेपी सोडून परते काँग्रेसीन घेवन येयल्या. हेवूय आमी कितें म्हणून सांगपाचें तांकां. आमी सांगता मिली जुली सरकार आहे म्हणटा. आनी एक म्हणटा कितें की
टुरिस्ट पळय येता न्हू ते सगळे खंय आमी तांकां हॅरेसमेंट करता सर. आमी खंयच्याच टुरिस्टांक हॅरेस करिना. आनी एक जी पळय तुमी म्हणटा गोल्डन गूज आसा पळय ती भांगराची तांतयां दिता म्हणटा पळय सर. ती भांगराची तांतयां सर आमी जाल्यार केन्ना कल्ल सुद्दां त्या तांतयांचें पळोवंक ना. ती तांतयां कोण खाता तें आमकांय खबर ना. भांगराची तांतयां एटलिस्ट आमकां टॅक्सीकारांक न्हू गोंयकारांक एक कल्ल तरी दिवंक जाय तेजें सर. त्या खातीर तुमी हेचेर सर खरें तुमी बरी स्टडी केल्या. सीएमा कडेन तुमी उलयला म्हणल्यार म्हाका दिसता तुमी एज अर्जंट जाता तितले बेगीन एक टॅक्सीकारांची एक स्टेक होल्डरांची आयज तुमी आमकां स्टेक होल्डर म्हटल्यार म्हणून तुमकां देव बरें जावं म्हणटा. एक तुमी टॅक्सीकारांची आनी स्टेक होल्डरांची एक बरी मिटींग अरेंज करची. तुमी करचे जर तुमी फुडाकार घेवचो. एकदां तुमी सर आमकां आपयल्ले सिदादी गोंयान आमकां आपयलें एक टॅक्सीकारांकूय आपयल्लें सगळ्या स्टेक होल्डरांक आपयलें. थंय बरें डिस्कशन केल्लें आनी थंयसर आमी होच प्रश्न मांडलेलो की रेट इक्वल करा सर. अजून सुद्दां म्हणटा आमी सर तुमी एक म्हयन्याक जर रेट इक्वल करून पळयत न्हू जाल्यार खंयच्याच टुरिस्टाक हॅरेसमेंट जावचें ना. हें आमी तुमकां एज अ टॅक्सीकार म्हणून सर उतर दिवंक शकता. रेट कॉमन करा प्लीज सर. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.